ईव ऑफ क्रिसमस परत साउथ वेस्टर्न रेल्वे आणि त्याचे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL परत गांवच्या घरां भितर गांवच्या भाटा भितर येवन आयज परत ट्रेसपास केलेले आसा। आम्ही पयलींच्यान सांगता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे जे एक्विजिशन स्टार्ट केले ते तेंच्यांनी रायट फ्रॉम स्टार्ट इलिगली स्टार्ट केले, प्रोसिजर फ्लो। आणि आयज जेन्ना डिमार्केशन जेन्ना चालू आसा तोरी पासून यांचे काम चालू आसा म्हळ्यार कितें, दे आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग द ऑथॉरिटीज। जेन्ना डिमार्केशन काबार जाता तेन्ना प्लॅन सर्वे प्लॅन येता, म्युटेशन फॉर्म जाता, हे सगळो व्हडलो प्रोसिजर आहा। व्हॉट इज द हरी फॉर RVNL और साउथ वेस्टर्न रेल्वे टू बुलडोज द प्रोसिजर? म्हण या गव्हर्नमेंट या सरकाराक कोण भिना? म्हळ्यार साउथ वेस्टर्न रेल्वे इज बिकम अ डिफरंट स्टेट इन द स्टेट ऑफ गोवा और दिस गव्हर्नमेंट हॅज अ से इन दिस स्टेट ऑफ गोवा? सो म्हाका दिसता खंय ना खंय कलेक्टरान हेची दखल घेवची आणि जे पळय इलिगल काम चलता आयज पळय तेंच्यांनी एक आंबो कातरून उडयलो म्हणटल्यान ही हॅज नॉट टेकन इवन परमिशन फॉर अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो RVNL कॅन डू एनीथिंग दे वॉन्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। तेही सांगचे अशें जाल्यार आमचे गांवचे लोक तशें जाय तशें करतले। सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक जे पळय इलिगल काम चलता हे ताबडतोब बंद करचे आणि जे प्रोसिजर आहा तो पयलो प्रोसिजर तरी सारको पाडचो, कित्याक गांवचे लोक हे ऑपोजीट करता आणि आमी रेल्वे आमकां नाका आणि कोलूय नाका, कित्याक आमी जाणा की एक्सपान्शन प्लॅन चालू आसा आणि थिंगा 14 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल हाडपाचे आसा पर मंथ आणि पर एनम 141 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल हाडपाचे आसा। सो हे कोलान आमी सगळे लोक गांवचे लोक मरपाचे। सो हे सरकारान हो प्रोजेक्ट फाटी घेवचे आमी तोरीक सरकाराक विनंती करता। आता सकाळ फुडें म्हाका हांव कामाक गेलो भायर, कामां आसा थिंगसान म्हाका फोन करता आनी सांगता तुमचें सामान काडून थंय आम उडयताय आनी हें कोताय म्हूण। आनी हांव काडून मागे नेबराक सांगिल्लें मातशें बाबा वचून चोय रे मातशें म्हूण। तेम चोयलें सांगिल्लें आनी मातशें रावले आनी पोत्तून येयलो आनी काम स्टार्ट केलें आनी सगळें आमगे आम बी उडयलो। आनी आतां आमी 6 तारखेर आमकां हें आहा हियरींग आहा 6 तार। तरी पण सांगिल्लें का 6 तार आमकां हियरींग आहा, आमकां थोडे दीस रावपा जायना, तुमकां कितू फास्ट काम करपा जाय, तुमकां आमगे हियरींग जावन तरी तुम थंय न्हू कितें करपा जाय तें आमकां अशें म्हूण हांवें सांगिल्लें तेंकां। तरी पासून ते येवन मोदी स्टार्ट केलें आनी आतां तरी पासून हांवें काम स्टॉप केलो आहा। आतां चोया कितें कोताय तें।